दवर्ली दिकरपाल सरपंच पदार सिया वारक हिची बिनविरोध निवड जाल्या। आपणाचेर विश्वास दवरून आपणाक ही संद दिल्ले खातीर तिणे पंचायत वांगड्यांचे उपकार आटयल्यात। तशेंच फुडें जनतेक विश्वासात घेवन गांवांत उदरगत करतली म्हूण ह्या वेळार नव्यान निवडून आयिल्ली सरपंच उलयल्या। RDX ब्युरो रिपोर्ट। I, Extension Officer, Varik Panchayat, the presiding officer for the election of Sarpanch for Davorlim Dicarpalim Panchayat, bearing only one nomination was received of Sarpanch Varik, which was seconded by Nidhi Raj Malvankar and seconded by Davorlim Sebastian Nias. Well, she was declared unopposed Sarpanch of Davorlim Dicarpalim. As there was no withdrawal. आज तुमची बिनविरोध निवड झाल्या सरपंच म्हणून किती तुमचे मत किती दिसता तुमका? First of all, I would like to thanks my all Panch members who has shown the trust on me and elected me as a Sarpanch of Davorlim Dicarpalim. फर्स्ट प्रायोरिटी किती असतं तुमची? फर्स्ट म्हणल्यार कितें गांवचे कितें मेन म्हणजे तुमचे फायली कितें पेंडींग आसा आतां एक्स सरपंच जाल्ले आमचे सेरशे कितें फायली ज्यो आमचे कितें पेंडींग आसा त्यो आमी फॉलोअप करतात आनी डेव्हलपमेंट गांवचे डेव्हलपमेंट जे लोकांक विश्वासान घेवन कितें ते आमी एक डेव्हलपमेंट गार्बेजा लागून किंवा आनी कसले ग्रावंड कितें खंय डेव्हलपमेंट खंयच्या गांवांत दवर्ली जावं किंवा दिकरपाली जावं खंयच्या विलेजान कितें लोकांक कितें जाय ते लोकांक विश्वासान घेवन आमी डेव्हलपमेंट करतात। डेव्हलपमेंट उरला तुमची? डेव्हलपमेंट म्हणल्यार एक सध्या तरी गार्बेजाचे हे आसा आमगे गार्बेजाक लागून सगळे कडेन तेच आसा की गार्बेज प्रॉब्लम हो चल्लो आसा। सो लोकांक कितें गार्बेजा लागून कितें सोल्युशन कितें काडपाक तांकां सगळ्यांक कॉन्फिडेशनान घेवन आमी हे करतली।